नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर हांव सारिका शिरोडकर तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. तुम्ही पळयतात तिचें मत. फाल्यां इलेक्शन्स, वोटींग डे आनी सगळ्यांच्या लोकांच्या मदीं एक वेगळेच आतां सगळ्यांना घुसपल्ली आसा. सगळ्यांच्या लोकांच्या मदीं कितें वेगळेच विचार आयिल्ले आसा. सगळे चिंततात की कोणाक मत घालचें, मत घालपाक वचपाचें की ना, अशे वेगवेगळे प्रश्न सगळ्यांक सतयतात. हांगासर म्हज्या बरोबर कांय बायलां आसा आनी ती सगळीं वेगवेगळ्या फिल्डांतली. सो तांचे कडेन आमी विचारून घेवया की तांच्या मनान सद्या कितें चल्लां, जाणून घेवया तांचें मत. म्हजें नांव केतकी परब गडेकर, हांव एक सायकॉलॉजिस्ट आसा. म्हजें नांव सिया कोटकर, हांव होम मेकर प्लस म्हजो ल्हानसो एक बिझनेस आसा. म्हजें नांव शर्मिला वालावलकर आनी हांव एक शिक्षिका. हांव वंदिता कोटकर, हांव फार्मासिस्ट म्हणून आसता GMCन. हांव दर्शना सावंत आनी हांव सनशायन स्कुलान टिचर आसा. हांव कल्पना फडके, हाऊस वायफ आसा. सगळ्या वेगवेगळ्या फिल्डांतली हांगासर बायलां आसा आनी तांच्या बरोबर हांव खुबशी भासाभास करपाची आसा, जाणून घेवपाची आसा की तांच्या मनान सद्या कितें विचार चल्ल्या. सगळ्यांक पयलीं फाल्यां व्हॅलेंटायन डे, फाल्यां वोटींग डे, दोगांचें कॉम्बिनेशन अशें आयिल्लें आसा की लोकांच्या मनान सगळ्यांच्या मनान प्रश्न पडला आसतलो की व्हॅलेंटायन सेलिब्रेट करपाक वचपाचें की वोटींग वचपाचें. सगळ्यांचे वेगवेगळे प्लॅन्स आसतले. सो तुमकां कितें दिसता, सगळ्यांनी कितें करचें कशें? आय थिंक बेस्ट टायम दवरला इलेक्शन्स एंड व्हॅलेंटायन डेचें हें दवरला. बट आय वूड से एज अ जनरल पर्सन की वी शूड गो एंड वोट फर्स्ट and then go for enjoyment. So that is because that comes after 5 years and जशें आमी म्हणटात की voting is a right. So I would say first सकाळी उठा, मतदान करात आनी मागीर भोंवपाक वचा बिंदास. जशें केतकीन म्हणलां तशेंच व्हॅलेंटायन डे मागीर आमी सेलिब्रेट करूं शकता. पयलीं आमी वोट करूंक जाय. सकाळी उठून पयलीं वोटींग करा आनी मागीर व्हॅलेंटायन डे सेलिब्रेट करा. म्हाका दिसता दीस इज द रायट टायम की आमी आमचो पयलीं कॉन्स्टिट्युएन्सीचो व्हॅलेंटायन सोदून काडपाक जाय आनी मागीर आमचो व्हॅलेंटायना वांगडा आमी सेलिब्रेट करपाक जाय. प्रत्येकाचे वोट हे बहुमूल्य आसा आनी आमी इतलीं वर्सां म्हणटा सिस्टम सारकी ना, हें ना तें ना. सो बरो चान्स मेळ्ळा सगळ्यांक एक चेंज घेवन येवपाचो आनी पॉझिटीव चेंज तुमकां जाय. सो तो तुमच्या हातान आसा. सो प्लीज गो एंड कास्ट युअर वोट टुमॉरो. तर फाल्यां व्हॅलेंटायन डे प्रत्येक जाण आपल्या मोगाच्या मनशाक मेळपाक वयतली. सो पयलीं तांकां मेळपाक वयच्या पयलीं सकाळीं बेगीन उठा, कास्ट युअर वोट एंड देन यू कॅन एन्जॉय. बिकॉज पयलीं तुमी अशा मनशाक वोट करा जो जितलो तुमी तुमच्या मोगाच्या मनशाचेर जितलो मोग करता तसोच आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर, आमच्या गोंयचेर मोग करपी मनशाक तुमी वोट करा आनी ताका निवडून हाडा. व्हॅलेंटायन डे दर वर्सा येता. मतदान पण 5 वर्सांनी एकदा येता. तर आमी कोणाक पयलीं म्हत्व दिवपाची तें आमी चिंतपाक जाय. वोटींग हें आपल्या हक्काचें आसा. ते 5 वर्सांनी एकदाच येता. आमी आमचे पुढारी निवडून दितात दर 5 वर्सांनी. मतदान महत्त्वाचंच आहे ना. मतदान केल्याशिवाय आपण आपला पुढारी कसा निवडणार, ते निवडायलाच हवं. म्हणून दर 5 वर्षांनी येणाऱ्या मतदानाला महत्त्व द्या. व्हॅलेंटाईन डे दरवर्षी करतोच, मजा करा, वोट देऊन मग मजा करा. जशें की सगळ्यांकूच आमकां आमचो व्हॅलेंटायन आसता तो परफेक्ट जाय आसता. तांचे कडल्यान आमकां खूब अपेक्षा आसता. तशीच आमी आतां फाल्यां जेका आमी वोट करतली ताच्या कडल्यान आमकां खुबश्यो अपेक्षा आसतल्यो. जो आमचो गोंयचो व्हॅलेंटायन जातलो, तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीज तुमचो व्हॅलेंटायन जातलो. सो तुमकां कितें दिसता, तुमच्यो अपेक्षा कितें आसा? आमी गांवगिऱ्या वाठारांत वता तेन्ना तांच्यो वेगळ्यो अपेक्षा आसता. पण जेन्ना आमी शारांत येता किंवा आमी शिकल्ल्या बायलां कडेन जेन्ना उलयता तर तांच्यो वेगळ्यो डिमांड्स आसता, वेगळ्यो अपेक्षा आसता. सो तुमकां कितें दिसता की कितें फरक आसा आनी तुमकां कितें जाय कशें दिसता? म्हाका जर तुमी विचारता जाल्यार आय वूड कन्सिडर वेन इट कम्स टू द पर्सन, म्हणजे आमी जाका वोट घालतली तो जर फॅक्टर येता जाल्यार आय वूड ऑलवेज प्रिफर अ पर्सन हू इज सेन्सिटीव टू पीपल. म्हणजे जाणीव आसता. इवन इलेक्शन जिखल्या नंतर सुद्दां जेन्ना तो खुर्चेर बसता आनी तो जाणट्यांक मेळूं किंवा खंयच्या कॉमन मॅनाक सुद्दां मेळूं जाल्यार ताणें ती आपुलकी, माया आनी ती वळख दाखोवपाक जाय. बिकॉज आय हॅव सीन पीपल चेंजींग ड्रास्टिकली वन्स दे आर ऑन द चेअर. दॅट शूड नॉट हॅपन. अँड वेन इट कम्स टू द नीड्स आनी रिक्वायरमेंट्स आय वूड से सगळ्यात पहिली गोष्ट बेजीक जी आमची नीड आसा, फूड, क्लोदिंग एंड शेल्टर. अजून अशे गोंयान खुबशे जागे आसात जंय आमी पावना आनी जंय पावले तर वायट दिसता परिस्थिती पळोवपाक की अजून बेजीक उदक ना किंवा लायट ना. तर आमी जाता तितलें त्यो गोष्टी पयलीं करपाक जाय. एंड देन ऑफकोर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर आसाच, रस्ते म्हणा आनी गोष्टी म्हणा. एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टंटली इज यूथ डेव्हलपमेंट. एक सायकॉलॉजिस्ट असल्या कारणान म्हजे कडेन खुबशे यूथ येता जे शिकलेले आसा बट तांकां कळना लायफान कितें करपाचें. जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज ऑफकोर्स तितल्यो जावच्यो नात. जर इवन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करपाक जाय जाल्यार ती सुद्दां ऑपॉर्च्युनिटीज आमी कश्यो वाडोवंक शकता. तांकां
कशें आमी ते जागृत करून तांकां ते चॅनलायज करूं शकता. आय थिंक गव्हर्नन्स कॅन प्ले अ लॉट ऑफ रोल इन यूथ गेटिंग देम ऑन ट्रॅक. सो खुबशे यूथ आज भटकलेले आसात, नाका त्या गोष्टीन चड इनवॉल्ड आसा, आनी दॅट वन ऑफ द रिजन इज सोशल मिडिया. सो त्या खातीर जर आमी अश्यो कितें डेव्हलपमेंट्स करत जांकां युथान इनवॉल्वमेंट जाता, बिकॉज यूथ वील टेक अस फॉरवर्ड न्ही, आमचें आयुश्य फुडें व्हरपी यूथ असतात, आनी तांकां चॅनलायज करप आनी तांचे खातीर नवीन नवीन गोश्टी हाडप will do wonders. So if the coming governance thinks about those aspects and channelizing them, I think it will be the best part that can happen during this after the election. So it is very important to do certain things for the public. Of course, they give all in the manifesto, but how many implemented we all know. Hoping that this after this elections whoever gets elected तांकां तें कळटलें की बाबा ना ह्यो गोश्टी खऱ्यो जावपाक जाय, आमी उलयता तशें तें इम्प्लिमेंटूय जावपाक जाय. एक्सपेक्टेशन म्हणल्यार मेन म्हणजे जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज. आतां आमचे कडेन इतलीं भुरगीं पास आवट जाता, कॉलेजीन वेगवेगळ्यो डिग्री घेता, पण हांगासर जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल ना. सो अशें कितें जो कोण इलेक्ट जावन येता पळय तांणी हे जे यंगस्टर्स आसा पळय तांकां युटिलायज करून घेवप, कितें जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज, करियर गायडन्स, कावन्सिलींग करप. तातूंत आमचो जो क्रावड आसा पळय तो हांगासरूच रावून आपल्या देशाचें नांव करूं शकता इन्स्टेड ऑफ गोईंग अब्रॉड. आनी सेकंडली हांव म्हणूं शकता की जो मेजर प्रॉब्लम जो हांव फेस करता करंटली इज ट्रान्सपोर्टेशन. कितें जाता जेन्ना आमी सिटीन कामाक वता पळय आमकां जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज हार्डली वी गेट, बिकॉज दे से यू स्टे सो फार इन बिचोलीम, हाव वूड यू ट्रॅवल, आनी मेन कन्सर्न इज द फेरी. So suppose if I am going to work also, I have to take two ferries and go, and this is a major concern. Peak आजांचेर खूब त्रास जाता. सो अशें कितें तरी करपाक जाय की ट्रान्सपोर्टेशन इज इजी फ्रॉम वन एंड टू दी अदर. द पर्सन कॅन ट्रॅवल एंड वर्क एनीवेअर इन गोवा इटसेल्फ. सो म्हाका दिसता हे जे बारीक बारीक मेजर इशू आसा पळय जे बारीक आमी निग्लेक्ट करता, पण इन रियल इट इज मेजर फॉर द वन हू इज ट्रॅवलिंग एवरी डे. सो हे जर कन्सिडर करून जो कोण इलेक्ट जाता पळय इट वील बी व्हेरी गुड. आणि एक एक्सपेक्टेशन म्हटल्यार कशें, आतां जो आमचो लिडर आसतलो पळय तो फ्रिली अप्रोचेबल आसपाक जाय. आतां अप्रोचेबल आसात, आतां ते एक्चुली ते येवन आमकां अप्रोच करतात, सदां अटकतात, कोण केन्ना वळखून नाशिल्ली वळखली मगे हांव तो आपल्याक वोट कशें सांगता. पूण जेन्ना जो वोट इलेक्ट जावन येतलो लिडर जातलो तेन्ना ही शूड बी फ्रिली अप्रोचेबल. लोकांक कोणाकूय कितें बारीकांतल्या बारीक जर कितें गरज आसा, आमकां जर कितें ताचे कडेन एक बारीकशें काम आसा जाल्यार वरांची वरां उबें रावचें पडूंक जायना. साद्या कॉमनांतल्या कॉमन मनशाक सुद्दां तो इजिली अवेलेबल आसपाक जाय तेन्ना फॉर एनी बारीकशी बारीक ट्रबल सुद्दां आसली तरी. जे इलेक्शनाक कॅन्डिडेट असतात पळय तेंच्यांनी फकत आश्वासनां न दिता ती आश्वासनाचेर लोकांक त्या आशेचेर उबें न करता तेंचे कितें तरी डिफरन्स, पॉझिटीव डिफरन्स तेंच्यांनी घडोवन हाडपाक जाय. स्पेशली म्हाका दिसता जे यूथ्स आहात, जे देशाचें भवितव्य घडोवन हाडपी आहात पळय तेंच्या खातीर कितें तरी करपाक जाय. आनी जेन्ना इलेक्शन लागीं पावता तेन्ना लोकांक कसली कितें निड्स तेंचे कंप्लीट करप, तांकां पयशे दिवप नाजाल्यार अश्यो थोड्यो वस्तू दिवन तेन्नाच तांकां आशेचेर उबें न करता तांकां जे अनएम्प्लॉयड आसा तांकां एम्प्लॉयमेंट दिवन तांकां तेंच्या स्वताच्या पांयार उबें रावन तांकां जिद्दीन कसलें काम करपाक तांकां एनकरेज करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. सध्या 2 वर्सां कोरोनाच्या काळात इतकं लोकांचं नोकऱ्या गेल्यात, मिडल क्लास लोकांना खूप फटका बसला यामुळे. त्यामुळे त्यांचा विचार करायला हवा, नोकऱ्या द्यायला हव्या, बिझनेस अपॉर्च्युनिटीज द्यायला हवी. महिलांसाठी पण महिला पण गेल्या 2 वर्षात खूप घरात राहून सगळ्यांचे एक्सपेक्टेशन पूर्ण करून त्यांना पण फ्रस्ट्रेशन आलं आहे. त्यांच्यासाठी पण काहीतरी नवीन करायचं अशा विचारातून येणारं प्रतिनिधित्व सध्या गोव्याला हवं आहे. रोड, रस्ते, पाण्याचं प्रॉब्लेम, वाहनांचं गैरसोय ही सगळी सध्या चालू आहे. मुलांची शाळा, मुलांच्या शाळेचं काय होणार, पुढे काय करायचं, तो विचार आज महिलांच्या सगळ्या विचारात खूप आहे. तर त्याचा विचार करणारा पुढारी सध्या हवा आहे आम्हाला. तर म्हाका दिसता की आतां नवीन कोण इलेक्ट जावन येतलो न्हू ताणें एक अशें बायलां आतां खुबशीं बायलां आपूण असो स्मॉल स्केल बिझनस अशें बिझनस करूंक सोदता, पण तांकां ते इतको असो कोण एप्रोच करना किंवा तांकां खबर नासता की कितें करूंक जाय.
तर अश्यो कितें बायलां खातीर स्किमी अश्यो इजिली आतां सेल्फ हेल्प कितकेशे अशे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा, पण अशें आसता की थोडे रजिस्टर्ड नासता म्हणटून तांचे कडेन अशे ते लोक पावना की तांकां कांयच खबर नासता. आतां आमचे सुद्दां सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा, पण आमकां अश्यो खुबश्यो अश्यो गोश्टी आमकां खबरूच नासता आनी आमी पळयता अरे बाकीच्या बायलांक कितक्योश्योच अश्यो इजिली अवेलेबल तांकां अशे स्किमी आसता, तांकां पयशे अशे म्हणजे बारीक बारीक बिजनस करपाक तांकां खुबशे अशे तांकां मेळटा, पयशे बी मेळटा, पण आमकां अशें दिसता की आमकां केन्ना कांय मेळच ना. तेन्ना म्हाका दिसता अशें कोणी इलेक्ट जावन येता न्ही ताणें की अशें कितें करपाचें की इजिली सगळ्यांक म्हणटा तशें बायलांनी म्हणजे म्हायती मेळटली तांकां आनी एप्रोच जाल्या उपरांत बायलां आपले कितें तरी पांयार उबे रावन आपलो स्वताचो असो बिजनस कितें तरी करूं शकता. अशें म्हाका दिसता की कोणी नवीन येता न्ही इलेक्ट जावन ताणें कितें करपाचें बायलां खातीर. जेन्ना वोटींग आसता तेन्ना चडशे लोकांक त्याच दिसता अशे चडशे वर्किंग लोक जे आसता तांकां दिसता की चड खंय तरी या वचया, एकूच दीस मेळटा आमकां. आनी आतां तर कितें जाला शेनवार आयतार सोमार अशे 3 दीस मेळिल्ले आसा. खुबशे लोकांचो स्टेटसूय पळयला की ऑलरेडी खंय तरी वचपाक भायर सरल्यान. सो तुमी सगळीं वर्किंग आसा, सो तुमकां ह्या टायमार कितें दिसता की अशें आसा लोकांनी अशें करपाक जाय काय खरेंच वोट कितलें इम्पॉर्टंट, वोटींग कितलें इम्पॉर्टंट आसा कशें दिसता? ॲक्च्युली हो म्हज्या मनानूय प्रश्न आयलो की खुबशे लोक विकेंड्स असल्या कारणान वतले. बट आय थिंक आतां सगळ्यांक कळिल्लें आसा लुकींग एट द पॉलिटिकल सिनारियो की रायट नाव वॉट इज द स्टेटस इन गोवा की इट इज इम्पॉर्टंट, एवरी वोट इज इम्पॉर्टंट. सो आय थिंक जागृताय तितली आयिल्ली आसा की लोक आतां मजा मारपाक मागीर वतले, पण टू कास्ट देयर वोट दे विल गो फर्स्ट. सो व्हेरी मच अवेअरनेस इज देर दॅट एवरी वोट इज इम्पॉर्टंट अँड दे विल गो फॉर वोटींग. तर व्हॅलेंटायन डे आसा ते आय थिंक एवरी इयर येता आनी आमी एवरी इयर सेलिब्रेट करता. कोण वचणारे ते वचून आयलाय आसतले आनी जे वचपाक जाय ते आय थिंक सेकंड हाफूय वचूं शकता. पण वोटींग कित्याक गरज आसा बिकॉज इफ आमी सदांच म्हणटा न्ही गव्हर्मेंट आयल्या नंतर ना ते अमकें करना ते तमकें करना आनी खोडी काडपाक आमी सदां फुडें आसता. बट जेन्ना ऑपॉर्च्युनिटी येता न्ही तेन्ना आमी सुशेगाद रावतात, म्हणून आमकां मागीर एक एकदां गोंयकार सुशेगाद म्हणटात. सो त्या खातीर तें न जावचें म्हणून जर वोट टायमार आमी केलें आनी रायट गव्हर्मेंट आयली की 5 वर्सां मागीर सुशेगाद व्हॅलेंटायन डे सेलिब्रेट करपाक येता आमकां. पण शर्मिला पळय आतां तूंय वर्किंग आसा, तुकाय खंय तरी दिसला आसतलें अरे एकूच दीस हॉलिडे मेळटा, चल खंय तरी या, आनी आतां ते 3 दीस हॉलिडे मेळ्ळा, सो खंय तरी वचूया की तुज्या मनान विचार आयला आसतलो मातसो एक? ना, बट म्हाका तरी सद्या दिसता की म्हजो वोट माय वोट मॅटर्स. सो असो विचार येवंक ना. एवरी विकेंड येता पण ह्या विकेंडार येवंक ना, कित्याक म्हाका दिसता वोटींग इज इम्पॉर्टंट. हांवें जे मनशाक चिंतलां की बाबा हांव हेका दितले वोट आनी तो आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक प्रोग्रेस करतलो. सो म्हाका तरी हे फावटी दिसूंक ना की हांव खंय वचपाचें, बट माय मेन फोकस इज माय वोटींग दिस टायम. ओके, म्हाका दिसता की वोटींग पयलीं करपाचें, सकाळीं उठून वोटींग करून मागीर खंय फिरपाक व्हॅलेंटायन डे कितें सेलिब्रेट करपाचें न्ही, ते सांजचो 7 दीस आसतलो न्ही, पयलीं वोटींग करा. ह्या फावट इलेक्शनाचे बारे इतले सामकें जोरान व्हांवूंक लागला की म्हाका डेफिनेटली दिसता की सगळो लोक पयलीं इले वोट करपाकूच वतलो. आनी जर कोण भायर गेला सुद्दां आसत जाल्यार प्लीज 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 या तुमी आनी टायम जावच्या पयलीं सोमारा वोट करात. आनी एक गोश्ट म्हणपाचें, म्हाजो 6 वर्साचो चलो ताका सुद्दां खबर आसा इलेक्शनाचे इतले वारें आसा की तो म्हाका म्हणटा मम्मा तुका फाल्यां इलेक्शनाची सुटी न्ही. सो इलेक्शन सद्या इतले आमचे एकदम हाय हाजे येवन तेकला. आपले जशें मत आसा हें स्वताचें मत आसता, जें आपलें मत आसा तें फुकट घालोवचें न्हू, तें कितलें इम्पॉर्टंट आसा हें आमी वोट कास्ट करून तें कितलें इम्पॉर्टंट आसा हें प्रूफ करून दिवपाचें. आनी मागीर तुमचें कितें एन्जॉयमेंट आसा, फॅमिली टायम कितें आसा तें मागीर तुमी सेलिब्रेट करपाक शकता. आतां शेनवार आयतार तुमी सगळे भोंवून येयला, आतां वोटींग करा. फाल्यां सकाळीं उठून वोटींग करा आनी मागीर व्हॅलेंटायन डे सेलिब्रेट करा. आमचो वोट आमचो व्हॅलेंटायन आसा अशें समजा आनी करा वोटींग करा. म्हाज्या बरोबर आसा आमचो गोंयचो फुडार, आमचे फ्युचर वोटर्स. आरोही, आर्या, रेयांश, ध्रुवी. ओके, तुमकां खबर आसा की फाल्यां कितें आसा? व्हॅलेंटायन डे. आनी कितें आसा फाल्यां? ओटी. अरे वा, वोटींग. ओके, बरें कितें करता सांग? वोटींग म्हणजे कितें? वोटींग म्हणजे मत. आणि ते मत देऊन जेका न्ही ते निवडता ते सांग ते मागीर घोशणा करता हे जाय ते करपाचे अशें. आनी व्हॅलेंटायन डे म्हणल्यार कितें कोणाक खबर आसा? रेयांशाक. व्हॅलेंटायन्स डे आमी आमच्या मम्मा आनी डॅडाक व्हॅलेंटायन्स डे करता आनी कार्ड दिता, तेन्ना आमी तांकां रोज दिता आनी म्हणटा व्हॅलेंटायन्स डे आनी फोटो काडटा. अरे वा, आनी फोटो मागीर खंय घालता? फोनाचेर.
फोनाचेर घालता. ओके, तुका खबर आसा कितें करतात ते व्हॅलेंटायन डे दिसा? व्हॅलेंटाईन डे मम्मा दा आय लव्ह यू म्हणटा. आनी वोटींग कितें करता खबर आसा? वोटींग कशें करतात ते? पयला तें वोटींग करतना ना पो. ओके, तुवें पयला वोटींग करता ते कशें ते? ना पो. ओके, तुजी मम्मी पप्पा वोटींग करपाक वतली? फाल्यां वतली वोटींग करपाक? हय. तूं वतलो? हय. तूं कितें करपाक वतलो? खबर ना. तूं वोट करता? ना. कोण वोट करता? मम्मा दा. मम्मा करता. तुज्या घरा कोण वोट करता? मम्मा सजी. आनी तुज्या घरा? बाबा. ओके, सो सगळीं आमची जी ही माणकुली भुरगीं आसा ती तुमकां एकूच मॅसेज दिवपाक सोदता की वोटींग करा. सो सगळ्यांक सांगपाक जाय आतां. कितें सांगतले? फाल्यां प्लीज वोटींग करा म्हणून. ओके, थंय पळय सांगा सगळ्या जाणां. प्लीज वोटींग करा. थँक्यू. बाय करा मरे. आतां तुमी वोट करतली आनी जेन्ना आदी तुमी वोट करताली म्हाका दिसता खूब आतां गॅप पडटा किंवा आमचे चायल्डहूड मॅमरीज आसता वोटींग हे करून. अश्यो प्रत्येका कडेन कितें ना कितें मॅमरीज आसतल्यो. सो तुमचे कितें मॅमरीज आसा वोटिंगा बद्दल किंवा जेन्ना फर्स्ट टायम मे बी वोट केल्ले? खुबश्यो आसता सगळ्यांच्यो. म्हजी एक फर्स्ट मेमरी म्हाका याद आसा की नॉर्मली घरान फिक्स आसतालें की कोणाक वोट करचें बिरचें आनी पप्पा आमकां सांगतालो अमक्याक वचा वोट करा म्हणून. बट एज वी ग्रो ऑफकोर्स देन वी चेंज बिकॉज आमकां कळटा की खरो कोण सारको आसा कोण ना. देन वी डोंट फॉलो वॉट आर पेरंट्स टेल. समटायम आवय बापायचें एक मत आसता आमचें एक मत आसता. दिस इज वन मेमरी आय हॅव अबाउट इलेक्शन्स. एंड सेकंड इज इम्पॉर्टंट इज हांव नुकतें गाडी चलोवपाक शिकलेलें आनी हांव पप्पा मम्माक सांगलें चल हांव व्हरता तुमकां आनी पप्पा म्हणपालो चलय. आनी आमी वोटिंगाक वतालीं आनी टर्नाचेर एक झाड आशिल्लें व्हरून सारकी मोकली ढण्ण जालें. पप्पान सांगलें पुरो तुजें चल आपूण चलयता म्हणून. आनी आमी गेलीं वोटींग मात्र केलें बट ताच्या नंतर हांव गाडी मात्र चलयली ना. सो अजून पर्यंत हांव गाडी मात्र चलयना. पण तूं जशें सांगता पळय घरान आमकां पॅरंट्स सांगता की अमक्याकूच वोट करा. सो तूं एज अ पॅरंट किंवा बाकीची पॅरंट्स आपल्या भुरग्यांक सांगताय तुका दिसता की आजुनूय भुरगीं अशेंच आवय बापायचें आयकूनच वोट करताय की आतां तेंचें मत खंय तरी बदललां कशें? ना आतां इफ आय से नाव पयलीं फॉलो करताले घरान जे पर्टिक्युलर एक पार्टीक फॉलो करताले पयलीं करताले. बट आतां म्हाका दिसना. आतां सगळ्यांक अवेरनेस आसा सगळ्यांक जाणीव आसा आनी कोण सारको कोण मायट बी एज आय सेड आतां सोशल मिडिया खातीर खुबश्यो गोश्टी कळटातूय आमकां आनी लोक आतां आपलें मत स्ट्रॉंग दवरता. सो एका मायट बी बापूय एक सांगता आवय एक सांगता जाल्यार पूत दुसरें फॉलो करता. ती आतां पयलींची प्रथा तशी उरूं ना. मेमरीज अबाउट वोटींग म्हटल्यार जेन्ना हांव ल्हान आसलें पळय तेन्ना जेन्ना इलेक्शन आसतालें हांवें पळयलें की जाणट्यांक गाडयेन बसून व्हरताले वोट करपाक. पण ती जेन्ना अशी केन्नाय भायर सरताली बँकेन जावं बाजारान तांकां कोण लिफ्ट दिनासलो. पण जेन्ना वोटींग आसतालें पळय तांकां आई बाबा करून बसून व्हरताली. सो आतां म्हाका रियलायज जालां की एवरी वोट इज इम्पॉर्टंट. एज डज नॉट मॅटर. जाणटी सुद्दां आसली भुरगीं सुद्दां आसली सगळ्यांनी वोट करप जाय. एक वोट एक खूब म्हत्वाचें आसा. जशें शर्मिलान सांगलां तशें की जाणटी आसूं नेणटी आसूं सगळ्यांचें मत तितलेंच इम्पॉर्टंट आसा. ताका लागून सगळ्यांनी वचून मुजरत तुमी वोट करपाचें. खरेंच म्हाका एक्सायटेड आसा की फाल्यां वचून वोट करपाचें. कारण म्हाका अशें दिसता की ह्या फावटी कितें तरी आमच्या बिचोलेन तरी कितें बदल जातलो. नवीन कॅन्डिडेट आयलो जाल्यार खुबशें अशें कितें डेवलपमेंट जातलो आनी कितें तरी बरें आमकां फ्युचर म्हणटा तशें बिचोलेंचें पळोवंक मेळटलें. म्हाका याद आसा हांव जेन्ना ल्हान आशिल्लें न्ही तेन्ना ते EVM मशीन्स आशिल्ले पळय दे वर न्यूली इंट्रोड्यूस्ड आनी टीव्हीचेर न्ही खूब एड दाखयताले अशें वचप ऐसे जाओ ये बटन प्रेस करो फिर ऐसे आवाज आएगा आनी तो आवाज येतालो पळय बीप करून सावंड म्हाका खूब आवडटालो. सो आय वॉज वेटींग केन्ना वेटींग जातलें आनी केन्ना एकदां म्हाका वचून तें वोटींग करपाक मेळटलें. आनी म्हजें फोकस वॉज ऑल ऑन दॅट. अशें हें वोटींग कित्याक करता पार्टी मागीर हो कॅन्डिडेट पळोवप हें तें तितलें आमकां तेन्ना अवेरनस मॅच्युरिटी म्हणटा तशी नाशिल्ली. पण नाव डेज आतां आमी पळयता पळय इतलें अवेरनस आसा आनी थँक्स टू सोशल मिडिया भुरगीं इतलीं अवेर आसा की 18 वर्साची ताजी ल्हान सुद्दां भुरग्यांक खबर आसा की बाबा ल्हान भुरग्यांक आतां खबर आसा कसो आसा कोण कॅन्डिडेट आसा आनी यूथ म्हणटा तशें भरपूर मॅच्युअर्ड आसा आजचे. सो फाल्यां खातीर आमी सगळींच खूब एक्सायटेड आसा आणि परत obsessed with that sound, so tomorrow I'm waiting to again press and listen to that sound. धाकटी असली पळय तेन्ना धाकटे असले तेन्ना खबर आहली की इलेक्शन म्हटल्या उपरांत आमकां एक दर म्हटल्यार हॉलिडे मेळटाली आनी घरांतली सगळीं आहली ती वोट करपाक वयताली आनी वोट मार्क घेवन येताली आपल्या वोटाचेर. आनी आतां जेन्ना 18 years कंप्लीट जाली पळय तेन्ना खबर तेन्ना सुद्दां आमी धाकटे आहले तेन्ना पळयताली कॅम्पेन जाताली इलेक्शन जालें की रिजल्ट जालो की रॅली काडटाले
जेन्ना आतां म्हाका 18 जाली पळय तेन्ना म्हाका कळ्ळें की हां म्हाजो टायम येयलो वोट करपाचो. पण तेन्ना सुद्दां म्हाका खबर नासली की कोणाक वोट करपाचो. फक्त काँग्रेस आनी BJP आहा ती खबर आसली, म्हणजे कोणाक वोट करपाचो कांयच खबर नासलेलें म्हाका, कित्याक म्हाका ते पॉलिटिक्सांतली तितली नॉलेज नासलेली. इवन लास्ट टायम जेन्ना ZPचें इलेक्शन आसलें, सो फर्स्ट टायम म्हाजो वोट आसलो तेन्ना म्हाका म्हज्या घरांतल्यांनी सुद्दां सांगूंक ना की कोणाक वोट कर कितें. हांव गेलें आनी हांव थंय कन्फ्यूज जाल्लें की कोणाक वोट करपाचो. म्हाका सगळे नांवां हांवें पळयलीं ते कॅन्डिडेटाची, म्हणल्यार कोणीच म्हाका एक दिल्लो ना सारको. सो हांवें अनवळखो मनीस आसलो तेका हांवें वोट केलो. घरान कळ्ळें की हांवें जेका वोट केला पळय ते हांवें म्हाजें मत म्हाका दिल्लें म्हाजें फुकट गेलें अशें. आनी म्हाका हें दिसतालें की हांवें नोटाक वोट केल्लो जाल्यार बरें आसलें अशें. पण दीस टायम आय एम व्हेरी मच एक्सायटेड बिकॉज आय नो हू इज द रायट पर्सन. सो येस आय एम व्हेरी मच एक्सायटेड. ओके, तुमचे यंगस्टर्सां मदीं चडशे नोटाक वोट दितले अशें खूब जाण म्हणटाना आयकलां हांवें. सो तुमकां कितें दिसता की मुद्दम असो नोटाकूच कित्याक तुमी वोट करतात? आपलें मत फुकट घालोवचें न्हू म्हणटात. सो म्हाका पर्सनली अशें म्हाका दिसता की एक आपलें मत फुकट घालोवच्या पेक्षा आनी फुकट घालूंक जायना म्हणून एक रॉंग मनशाक वोट करून एक रॉंग व्यक्तीक निवडून हाडच्या पेक्षा नोटाक मत दिल्लेलें चड बरें अशें म्हाका दिसता पर्सनली. म्हाजी मेमरी अशी आसा, जेन्ना हांव फर्स्ट टायम गेलें वोट करपाक तेन्ना ते मशीन EVM मशीन नवीन आयलेली. म्हाका खबर नासली कितें करपाचें म्हणून. हांवें विचारलें, मागीर हांव गेलें आनी ते बटन दाबलें आनी ते पिंग करून आवाज येयले पळय. हांवें हांगा पयलें थंय पयलें आनी भियेलें सामकेंच. आनी विचारता आवाज खंयच्यान येता. मागीर ते पोलिंग बुथाचेर ते सेक्युरिटीन सांगलें की ते मशिनाचे आवाज आसा, तुमचे वोट जाले आसा, तुमी चला म्हणून. मागीर हांव नाचत नाचत भायर सरलें. हांवें वोट केलें फर्स्ट टायम वोट केलें म्हणून. तर अशी एक्सायटमेंट खूब आसा. आतां गोव्यान हांव फर्स्ट टायमूच वोट करता. तर पळोवया फाल्यां कितें जाता तें. 1 म्हयन्या पयलीं सगळी कॅम्पेनींग सुरू जाल्ली, सगळें जाल्लें तेन्ना आनी आतां लास्ट मुवमेंट जेन्ना तुमकां तेजस वोट करपाक वचपाक जाय, कितें विचार चल्ला सद्या मनान? आय थिंक प्रचार सगळे कडेन आयकले आमी, दारार येताले, व्हिडियोज पळयले, एक्सायटमेंट आसा सगळ्यांक ऑफकोर्स. आनी फायनली फाल्यां तो दीस येता. सो इतलेंच आसा की आय शूड गीव माय वोट टू द रायट कॅन्डिडेट, कित्याक ते वेस्ट जावपा जायना आनी जें आमकां डेव्हलपमेंट जाय ते इन 5 years जावचें अशी अपेक्षा दवरून आमी तो कॅन्डिडेट कोण आसचो आनी तो कित्याक आसचो, ताजे कडल्यान कितें अपेक्षा आसा, तो केपेबल आसतलो न्ही पुरे करपाक, अशें हाजेरूच सगळे जाण आतां राविल्ले आसा. आनी आय थिंक एवरीबडी वील वेट फॉर अर्ली मॉर्निंग. थोड्यांक न्हिदूय मायट बी लागची ना आयज रातची, आनी जेन्ना सकाळी 8 जाता आनी आमी वोटींग करपाक वता अशें जातलें. सो आय थिंक एवरीबडी इज एक्सायटेड टू गो टुमॉरो एंड वोट. मे बी ना, जेन्ना 1 म्हयनो पयलीं म्हजें अशें आसलें की हांव कोणाक तरी वोट दितलें, पण 1 month डावन द लेन कॅम्पेनींग पळोवन आनी ज्या मनशांनी खरेंच काम केलां पळय तो पळोवन म्हजें मत चेंज जाला. सो नाव आय नो टुमॉरो हू आय हॅव टू वोट. सो बदल जाला, खूब बदल जाला 1 म्हयन्यान टील द टायम ऑफ वोटींग. खरेंच म्हणजे म्हणटा तशें एका म्हयन्यान चेंज जाला. कारण जेन्ना पयलीं प्रचार चालू असले तेन्ना खुबशे अशे म्हणजे दिसताले की ताका वोट करपाचें, पण आतां अशें पळयलें की परिस्थिती अशी आसा की खुबशे अशे चेंजीस जाल्या की अशें दिसता की ना आतां हांवें कितें चिंतलां न्ही तोच रायट कॅन्डिडेट आसा. आनी म्हाका दिसता की हांवें ताका वोट केले जाल्यार तो खरंच 100% जिखून येतलो. कॅम्पेनींग म्हयन्याची आसूं कितें आसूं, पण कॅन्डिडेट पयलीं पळया कसो आसा, कितें आसा तो. मनशाक पयलीं पळयात, सारकें चिंतात, प्रत्येक जाण मॅच्युअर्ड आसा, प्रत्येक जाण आपले स्वताचे सेल्फ डिसिजन घेवं शकता. सो चूज वायजली आनी जो मनीस सारको आसा ताका मनशाक पळोवनूच वोट करात. 1 म्हयनो पयलीं जेन्ना कॅम्पेन स्टार्ट जाल्लेले, लोक प्रचाराक वयताले, खबर आहलें इलेक्शन येवपाचें आहा, खबर आहलेलें. आनी इलेक्शन येयलें म्हणजे आमकां वोटींग रायट आहा, वोट करपाक जाय हें खबर आहलें. पण म्हाका स्वताक इतलें खबर नासलें की हांव कोणाक वोट करतलें. पण जेन्ना 1 म्हयन्यान जेन्ना इतले प्रचार पळयले, इतले खुबश्यो गजाली पळयल्यो, तेन्ना आतां म्हजें मायंडसेट फिक्स आहा की हांव कोणाक वोट करतलें. 1 म्हयनो जावं न्ही किंवा 1 दीस जावं न्ही, आमचें ठरलेलें आसा आमकां रायट कॅन्डिडेट कोण आसा. आमकां खबर आसा हो आमचो प्रतिनिधित्व करता, होच मनीस बरोबर आसा म्हणून. आतां म्हाका खबर आसा हांव कोणाक वोट दिवपाचें काय ना दिवपाचें तें, पण वोट दिवपाचें, म्हाजें मत दिवपाचें इतलें म्हाका खबर आसा. तिचें मत ह्या आयच्या भागान आमी आमच्या सगळ्या हांगासरल्या बशिल्ल्या जी बायलां आशिल्लीं तांचे कडल्यान आमी वेगवेगळे तांचे विचार जाणून घेतले. फाल्यां वोट करपाक ते कितले एक्सायटेड आसा हें सगळें तुमकां दिसूनच येता. तर आमची आयची कार्यावळ सोंपोवच्या पयलीं आमी तांच्या मनान सद्या लास्ट कितें चल्लां आनी लास्ट कोट कितें दिवंक सोदतात फाल्या खातीर हें जाणून घेवया. हांव इतलेंच म्हणटलें, म्हजो हक
तुमचो हक, फाल्यां दिवया आमचें मत. Vote for the right because our future is bright. आमचो फुडार आमच्या वोटार. For this election, make wise selection. One vote can rock the boat. गोंयकार जागे व्हा आनी आपलें मत द्या. तिचे मत ही आमची आयची कार्यावळ आमी हांगाच सोंपयतात. फाल्यां चिंतून मत दियात. तोपर्यंत पळयत रावात गोमंतक TV.